मांद्रेच्या पालये वाठारांत गणपती विसर्जन सभाघराचे भूमिपूजन आमदार जीत आरोलकरांचे हस्तुकी जाले। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी रंगनाथ कलशावकर, सरपंच उदय गवंडी, पंच सागर तिळवे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कसलोच भेदभाव करिनासतना एकठांय रावन मतदारसंघाच्या उदरगतीची कामां करुया अशें आमदार जीत आरोलकरान ह्या वेळार सांगले। आज आम्ही हांगा फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आहा गणपती विसर्जन हॉल पालये गांवांत। सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमच्या झेडपीक म्हणटा आनी एंटायर पंचायत टिमीक इन्क्लुडींग सरपंच की एक टीम अशी गावल्या की हार्ड वर्किंग कशी आणि डेडिकेटेड आपल्या कामाक आणि अशा टिमी वांगडा काम करपाक खरेंच बरें दिसतलें कित्याक एकटो कितली स्पीड घेवं शकता हो प्रश्न येता जेन्ना लोकल्स जेन्ना पंचायत बॉडी जावं झेडपी जावं हे कंट्रीब्यूट करून एकी कडेन रावन जर काम आमी वांगडा करीत जाल्यार ते काम स्पीड अप जातलें। तशेंच आतां झेडपीन सांगलां तशें बायपास रोड डेफिनेटली तेंच्यांनी फायल घेवन येवपाची जाता तिका इमिजिएटली प्रायोरिटी बेसिसचेर ते कंप्लीट करया आणि जे डेव्हलपमेंटाची कामां आहात कांय भेदभाव ना दवरता डिफरन्सीस दवरया नाका की खंयच्या पक्षाचो कोण कितें एकठांय रावन डेव्हलपमेंटाचें काम कॉन्स्टिट्युएन्सीचें करया इतलेंच सांगूं सोदता।